इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया नोव्हेंबराच्या 20 तारीख ते नोव्हेंबराच्या 28 तारीखपर्यंत गोंयान भितर घडटा आणि ह्या वर्साक 50वांच म्हणजेच गोल्डन जुबली वो जावन आसा आणि त्या निमित्तान आमची तयारी खूब बरे नेटान चल्ली आसा. संपूर्ण गोंयभर ताजी उत्सुकता आसा आनीक प्रेसाक तर चडूच आसा. अँड वी आतां आमचे कडेन सादारण 40 दीस उरलेले आसात आणि हातून भितर आमी मोठ्या तयारीन जे वर्सां पयलीं जातालें ताच्या परस ह्या वर्साक वी आर कॉन्फिडंट इनफ दॅट वी हॅव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ आवर टेंडरींग प्रोसेसीस आनीक सादारण ते 20 दीस पयलीं आमी आसात आनी आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान जी इफीची तयारी जावपाक जाय आशिल्ली ज्या पेसाचेर ज्या स्पिडीचेर चलपाक जाय तो पेस आमी धरिल्लो आसा. अँड वी एक्सपेक्ट टू फिनीश ऑल आवर प्रिपरेशन्स मच बिफोर नोव्हेंबर 15 जे इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो करपाक जाय, इरेक्शन्स आसात जावं आर्ट डेकोर बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसात त्यो नोव्हेंबराच्या 15 तारीख पयलीं आनी ताच्या नंतर ज्या ज्या जाग्यार लॅप्सीस आसा फायन ट्युनिंग लागता आनीक टू मेक इट मोर अँड मोर अट्रॅक्टीव त्या खातीर ज्यो ज्यो गोश्टी आमकां शेवटच्या क्षणान येतल्यो त्यो पयलींच आमी एलिमिनेट करतले. अँड दीस इयर the 50th event of IFFI will be a grand celebration in Goa. So for that purpose, म्हाका दिसता की on 17th we are going to finish all our tendering processes. Most of the tenders are opened also. The orders are awarded and the preparation has started now. थोडीशी बारीक गजाली आसात that we are going to finish it in another 4-5 days time. And the Honorable Minister for Information and Broadcasting Shri Prakash Javadekar ji had called a review meeting yesterday at Shastri Bhavan, New Delhi. All three of us, our CEO Shri Amit Satija ji and our General Manager Mrs. Mrunal Walke, we have attended on behalf of ESG Goa. आणि काल जावडेकर साहेब जे ऑनरेबल मिनिस्टर आसात तांणी एक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की 20 तारखेच्या पयलीं सगळें फ्रीज जावपाक जाय. ऑल प्रिपरेशन्स वी शूड कम टू नो 20th of October. 20 तारखेच्या ऑक्टोबराच्या 20 तारखेच्या पयलीं एवरी प्रिपरेशन्स अँड वी शूड हॅव एवरीथींग रेडी. आनीक ताका परत एक फावटी रिव्यू ते घेतले म्हणूनच त्या दृश्टिकोनांतल्यान DFF and ESG have geared up and we are trying to submit our final report on 20th to Honorable Union Minister Shri Prakash Javadekar ji. Must be the notification where the posts which are approved by the government has been notified in the Gazette, and if I'm not wrong, you might be getting, I think there are festival executives which are appointed. I think for festival executive we had put an advertisement. There are some festival executive in tune of around 200 to 50 or maybe 300. They are getting employed during the film festival period for different roles. So you might be have noticed that particular advertisement. With respect to the 43 posts, there will be after the IFFI will be taking action on that.